Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. देशातले बाकीचे राज्या प्रमाण गोंयानूय शिमो उक्त्यो करपाचो निर्णय घेतलो. गोंयांत येतल्यांक आतां कसलीच टेस्ट दिवपाची गरज ना. कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेटूय दाखोवपाची गरज ना. क्वॉरंटायनाची अट ना. चॅक पोस्टावेलो स्टाफूय काडलो. गव्हर्मेंटान काल डिक्लेअर केलें की सगल्यो ज्यो गेटी आसा गोंयच्यो त्यो सगळ्यो ओपन करपाक लागून आनी आयज पळयता तुमी की मोल्याची गेट आयच्यान ओपन केल्ली आसा आनी सगळ्यो प्रायवेट जावं गुड्स व्हेहिकल रातच्या 12च्यान हेंच्यांनी गेट ओपन केल्ली आसा एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ द गव्हर्मेंट आनी रातच्यान गाडयो येवपाक एंट्री करपाक गोंयान भितर सरपाक सुरवात जाल्ली आसा. चेकींग विकींग सगळें आसलेलें तें बंद केलां आनी डायरेक्ट ट्युरिस्ट आनी येता तांकां सगळ्यांक हांगासर एंट्री गव्हर्मेंटान आतां आयच्यान सुरवात जाल्ली आसा मोल्या गेटींतल्यान. आज ही गेट ओपन केल्ली आसा. कर्नाटकाचे लोक भितर येवपाक शकता, गोंयचे लोक कर्नाटका वचपाक शकता. कांयच बंधन नासतना जी कोविडा पयली जी स्थिती आशिल्ली त्या भशेन रुटीन चॅकअप हांगा जाता आनी यो वच करप जाता. तुमी जो स्टाफ अपॉयंट केल्लो कोविडा खातीर हांगा तो स्टाफ सगळो काडलेलो आसा. आनीक जी हांगचे गोंयचे जे रेस्टॉरंट ओनर्स आशिल्ले जे नुस्तें हाडपाक कर्नाटका वयताले ताका कांय प्रमाणांत सफर जाताले. आयच्यान ते नुस्तें हाडपाक कर्नाटका गेल्ले आसा. आनीक इतली आनी एक दिसून येता की गेटी ओपन जाल्या पूण कर्नाटकांतल्यान गोंया येवपी बसी आनी गोंयच्यान कर्नाटका वचपी बसी ह्यो आजुनूय बंद आसा. गेटी उक्ती जाल्ल्यान ठप्प जाल्लो वेवसाय चालीक लागतलो. हे गोवा गव्हर्मेंटान खूब बरें काम केलें. कित्याक ना जाल्यार कांयच पयशांचो फ्लो जायनासलो आनी कारवार आनी गोवा म्हणल्यार आमी एकमेका भाव हें तशेंच म्हणलें जाता. आमची चली त्या वाटेन वयता तेंचे हें आतां कितलेशे लोक अडकून पडले आनी हेजेर बिजनेसाचेर खूब मार येयल्लो. म्हणल्यार आमी मायनसालो बिजनेस चलय आनी पेट्रोल पंपा बिजनेस म्हणल्यार सामकें हेतूंकच गेल्लें आनी तेतूं भितर आमचे कारवारचे भुरगे कामां उरताले ते तर सामके त्रासां पडले. आज व्हडलो खुशे दीस आसा. गेट ओपन जालें म्हळ्यार लोकांनी थोड्यांनी हें केलो की गेट ओपन जावची न्ही हें तें न्ही म्हण. पूण आज ना फाल्यां गेट ओपन करपाक जाय. कितले दीस म्हणून गेट बंद दवरतले. आज ना फाल्यां ओपन करपाक जाय. कित्याक दोनी काणकोणचे लोक आनी कारवारचे लोक एकमेकाचेर डिपेंडेंट आसात आनी ते लोक थंय वता कामां थोडे कितें नुस्तें हाडपा जावं या ते रेस्टॉरंटवाले आसा हे आसा ते सगळें नुस्तें हाडपा थंयच्यान हाडटाले आनी थंयचे लोक हांगा कामां आसले खूब बँकेनी जावं हातूंत खूब जाण कामां आसा ते अडकून पडलेले. ते अडकून पडले आनी ताका लागून एक सायडीन ओपन जावपाक जाय आशिल्ली पूण लोकांनी ओपन जालें म्हण कितें मेळत तशी बेशी गरज नासतना हें करची न्ही, ताचो फायदो घेवचो न्ही. बारां उक्ती बारवाले खुश. पण ट्युरिस्ट आयल्यार आमकां बरें पडटलें. जायते बॅकलॉग आहा, जायते बील आहा ते फारीक करपा जाय. कित्याक आमी कितें जालें तें सडनली बंद जालां आनी आमकां धंदो ना आनी मागीर लोकांक बील पसून फारीक करपाक प्रॉब्लेम जाला आमकां जायते. हितू म्हयने जाले म्हणल्यार आमगे बॅकलॉग जायते आहा. पूण तुमी गव्हर्मेंटान कितें डिसिजन दिल्लें आमी हॅप्पी आहाय म्हणल्यार ते आमकां लागूनच केलां न्ही ताणें. आमकां सेफ दवरपाकूच केलां. केला फर्स्ट डे आमगे थोडे कस्टमर आयला कित्याक तुमी येताय जाल्यार एक जाग्याचेर एकठांय करून बसनाका मातशें पयस. पूण तुमी फॅमिली आहा जाल्यार एक जाग्याचेर बसपा जाता. सपोर्ट तेणें आमगे भुरग्यांनी बरो सपोर्ट केलो की आख्खे सगळे रावले भुरगे घरा वचना सगळे रावले. थिंगा जेवण बवण खावपाचो रुमा तेजो सगळो दिलो आनी थोडे पयशे दिले आनी ते हॅप्पी जाले उगत केलें. आनी म्हाका स्वता गव्हर्मेंटान एक डिसिजन बरें घेयलें
ते बार रेस्टॉरंट बंद करून कितें जाता म्हण ट्युरिजम आनी मुखार चोवपाचें कितें जाता तें आतां आय एम सेयींग फॉर माय गव्हर्मेंट गोवा गव्हर्मेंट थँक यू व्हेरी मच टू ओपनिंग द बार एंड रेस्टॉरंट. गोंयच्या शिमां बरोबर एअरपोर्टूय उक्तो. डॉमेस्टीक फ्लायटींनी येवप्यांक एअरपोर्टार कसलीच टेस्ट ना, कोवीड सर्टिफिकेटूय दिवपाची गरज ना. आंतरराज्य कदंब सेवा सुरू करपाचेर अजून थारूना. एसओपीक रावला म्हूण कदंबाचो चेअरमॅन सांगता. शटल सर्व्हिस नॉन पीक अवर्सांत बंद. We are waiting for the guidelines, for MHA guidelines to operate the buses. And then after when the guideline comes, then the state government will have to make their own SOPs. So we're waiting for that. Okay. Sir, anything about the shuttle service that non-peak hours it is being closed? The shuttle service आम्ही start केलं आहे, पण we are running into big losses. The KTC is the mercy of the government money way, and the salary is about 9.5 crores per month. So how to raise the money? So what we have decided to save fuel. Save fuel मग कसे non-peak hours आम्ही बसेस कमी केले, or we have stopped some buses. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.